예수 모가라 아라는 동가 예수 나야라 아라는 동가 우베사노라 아라는 동가 예수를 보아라 아라는 동가 지수 모가라 아라는 동가 지수 너야라 아라는 동가 우베사노라 아라는 동가 예수를 보아라 아라는 동가 Punyaro pardoni bonasai Daibik tu somo maton asa Punyaro pardoni Daibik tu somo maton asa Upin tu amka netonasai Owi sangat tu sotibun asai Kurping tu amka netonasai Owi sangat tu sotibun asai Jesu mogara 아라는 동가 지수 나야라 아라는 동가 우베사노라 아라는 동가 예수를 보아라 아라는 동가 어딘 예수도 암소아스로 두째 빛나건 암강스로 어딘 예수도 암소아스로 두째 빛나건 암강스로 소명 지수도 어리버려 돈섬 작진 예수 이그스타로 소명 지수도 어리버려 돈섬 재진 예수 이그스타로 지수 모가라 아라는 동가 지수 나야라 아라는 동가 우베사노라 아라는 동가 예수를 보아라 아라는 동가 할렐루야 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 할렐루야
Hallelujah, 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 hallelujah. Organ tuka sumya Jesu, oglap tuka sumya Jesu, महिमा तुका सम्या जेसू, stuti tuka sumya Jesu, जय तुका सम्या jai jai tuka sumya Jesu. हालेलुया, Hallelujah, hallelujah. बहु पवित्र सक्रमेंतांच्या मोगळा जेजू, तुका जावं अर्गां, तुका जावं ओगलाप आनी स्तुती आनी महिमा ससनाच्या ससना. निरंतरी या सक्रमेंता मुखांतर आमकां राखून आसच्या जेजू, तुका आमचे मदें सुवागत. 2000 वर्सां तावन निरंतरी आमकां मेळच्या खातीर ह्या सक्रमेंता मुखांतर तूं परत परत आमचे मदें येताय. एकच उद्देश आमकां मेळच्या खातीर. विसम्या भू पवित्र वेळ हो तुजे लागीं कुर्सूंक, तुजे सांगता उलोवंक आनी तुजे ती मिलान जावच्याक. ह्या संवसारांत कुशलगायक जायती संगती विशीं आमकां दिल्यात, पूण तुजे तें असो कुशलगाय संतोष समाधान शांती खंय आमकां मेळना. विसम्या तुझे आशीर्वाद जोडचे खातीर, तुझे बेसांव जोडचे खातीर, तुका अर्गां दिवचे खातीर आमी हांगा जमल्या. तुका जावं अर्गां, तुका जावं स्तुती आनी महिमा. मोगचो भोव भयणो, धर्मकृतीचे अध्याय 16 वाक्य 30 आनी 31 सांगता, सोम्या जेजूचेर बोवार्थ दवरा, तो वळू बचावी जातली. तुझे घराणे बचाव जातले. सोम्या जेजूचेर बोवार्थ दवरा. बोवार्थ न्ही म्हजे वयर, बोवार्थ न्ही म्हज्या ताल्यांच्या वयर, बोवार्थ न्ही म्हज्या ग्रेस्तकाय, म्हज्या नांवाचेर, म्हज्या फ्रेंड्साचेर, ह्या संवसाराची वस्तू वा मनशाचेर न्ही. बोवार्थ दवरा सोम्याचेर. जो कोण बोवार्थ दवरता सोम्याचेर ताका मेळटा बाचावी. ताजे घराणे बाचावे जातले. जेजुवेने कितें साध्य ना, जेजुवेने कितें साध्य ना, ताजेर बोवार्थ भरोसो दवरया आनी आमकां मेळटले आमच्या जिवितांत जैत. आमची रेगडे दिश्ट आमच्या सोम्याचेर दवरया. आमचे फोकस, आमची दिश्ट ताजेर दवरया. ताजेर दिश्ट दवरले वेळार आमचे कश्ट आळू जातले, आमची दूख आळू जातली. मोगाचे बाबेनो, म्हाका उगडास येता म्हज्या ल्हानपणाचेर जाल्लें तें घडीत. हांव ल्हान आसतना आमगेर एक ल्हान पेटो आसलो, कुत्रो आसलो. त्या पेट्याक पिशें लागलें आनी आमी जनाव त्या पेट्या कडेन आमी खेळटले. आमकां एक दीस कळीत जालें तें पेट्याक पिशें लागलां म्हणून, आनी इंजेक्शन काडचें पडलें. आमी घरचीं 5 जाणां हॉस्पिटलाक येतालीं, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाक. आनी आमी जनाव त्या काळार इंजेक्शनां 14 आसलीं, ती बोंबले दिवंक आसतलीं. आमकां कळीत आसा इंजेक्शन म्हळ्यार कोणाक लागीं खुशी ना, लायक करना आमी. आमकां लायक नासलें, कित्याक आमकां बेन दिसतालें हॉस्पिटलाक वचून चड बेन दिसतालें. आनी हॉस्पिटलाक गेल्ल्या वेळार म्हज्या भाव भयणीने शिकयलें एक जावन आसा, इंजेक्शन दिता आसतना तुवें कितें करूंक जाय, तुवें आमचे बापा म्हणूंक जाय. आनी हर एक फावटी आमी इंजेक्शन काडूंक वयता आसतना, नर्सान इंजेक्शन दिता आसतना आमी आमचे बापा म्हणचें आसलें. आनी एक दीस अशें घडलें गे,
इंजेक्शन दित आसतना हांवें आमचे बापा म्हणलें मागणें सुरू केलें. इंजेक्शन जावन अनुभवतीची इंदू भयण नर्स ती मम्मी लागीं येवन म्हणूंक लागली, कित्याक तुमचो पूत इंजेक्शन दिता आसतना म्हाका जोर करता? कित्याक तुमचो पूत इंजेक्शन दिता आसतना म्हाका जोर करता? मागीर मम्मीन विचारलें कित्याक तशें म्हणटाय? ताका म्हणून सांगलें हांवें, मम्मी हांवें इंजेक्शन दिता आसतना मागणें म्हणटालो, आमचे बापा मागणें म्हणटा आसतलो आनी म्हजी दूख म्हाका कळ्ळी नासली. कित्याक म्हजें फोकस, म्हजी दिश्ट त्या इंजेक्शनार नासली, त्या दुखीचेर नासली. म्हजी दिश्ट म्हजें फोकस म्हज्या सम्याचेर आसलें. आमचे बापा म्हणटा आसतना म्हजी फोकस म्हज्या जेजूचेर आसलें आनी ती दूख म्हाका कळनासली. वय मगाच्या भाव भयणो, आमच्या जिवितांत जायते समस्या येतात, प्रॉब्लेम येतात, दूख भोगता, चंचल जाता, कितें करचें कळेंच कळनासल्या वेळार ह्या समस्येचेर दुखेचेर आमची दिश्ट घालनासतना, फोकस घालनासतना एक पटी म्हज्या जेजूचेर आमी दवरया. एक कश्ट येत आसतना आमच्या समस्येचेर दवरया. कित्याक जर तर म्हज्या कश्टाचेर हांवें म्हजें फोकस केली, दिश्ट लायली, ते कश्ट म्हाका कश्ट जातले, ते वजन जातलें. त्या बदलाक जेजूचेर आमी दिश्ट दवरली तर आमचे ते कश्ट पारियार जातले. वय मगाच्यो भाव भयणो, एक म्हजी दिश्ट म्हज्या समस्येचेर दवरया. केन्ना म्हजी दिश्ट हांव समस्येचेर दवरता, समी म्हजेचेर दिश्ट लागतलो. वेन आय लूक एट जीजस, जीजस लूक एट मी, हांव जेजू पळयतलो आनी जेजू म्हाका पळयतलो. कित्याक हांवें पळय जेजूक, जेजूक हांवें पळय केन्ना हांव जेजू पळयता म्हजे कश्ट हाळू जातात, म्हज्या कश्टाक पर्याय मेळटा, म्हाका समाधान मेळटा, विशय मेळटा, समाधान शांती ह्या संवसारान मेळटा केन्ना जेजूक हांव पळयता. त्या कारण खातीर हांवें जेजू पळोवंक जाय. जेजूक हांवें पळोवंक जाय. कित्याक जेजू पळोवच्या वरवीं म्हजें जिवीत हांव बदलूंक शकतलो, म्हज्या जिविताक हांव पाठ करतलो, म्हजें तें हांव नवें जिवीत जिवंक शकतलो, बक्षांनी दिवंक शकतलो, बक्षांनी जोडूंक शकतलो. म्हजें पातकी जिवीत हांव पाठ करतलो, नवें जिवीत हांव जियेतलो केन्ना हांव जेजू पळयता. त्या खातीर हांवें जेजू पळोवंक जाय. जेजू हांवें पळोवंक जाय. कित्याक जेजू बरी हांवें जावच्या खातीर हांवें जेजू पळोवंक जाय. जेजू बरी हांवें जावच्या खातीर, जेजू बरी मोवाळी व्यक्ती जावच्या खातीर, जेजू बरी दयाळ व्यक्ती जावच्या खातीर, जेजू बरी काकलुतवंत व्यक्ती जावच्या खातीर, जेजू बरी हेरांक गूण करचे बरी व्यक्ती जावच्या खातीर, जेजू बरी हेरां ते वेळ करचेच्या खातीर, हेरांक सिरोवच्या खातीर, समाजान तिरस्कार केल्या सांगात लोकां सांगात हांवें जिवच्या खातीर, म्हाका दुस्मान म्हूण लेखल्या सांगात जिवच्या खातीर, बोगसूच्या खातीर जायते बरी जेजूचे गूण म्हजे गूण जावच्या खातीर हांवें जेजूक पळोवंक जाय. वय मगाच्यो भाव भयणो, जेजूक आमी एक पटी पळोवंक जाय. जेजूक हांवें पळोवंक जाय ताजी काकळूत म्हजी करून घेवच्या खातीर, जेजूक पळोवंक जाय ताजी ती दिश्ट म्हजे तें कुरपा जावन बदलूच्या खातीर, जेजूक हांवें पळोवंक जाय ताजें शांती समाधान हांवें करून घेवच्या खातीर. वय मगाच्यो भाव भयणो, एक पटी आमची दिश्ट जेजूर गेल्या. वय मगाच्यो भाव भयणो, आमी जनाव ल्हान आसतना आमच्या पांयाचे कांटे आसतना ते काडीचे जाल्यार सुवेंत काडीचे आसले आनी एक पटी आमी म्हणटले हांव कांटे काडटा आसतना कांट्या पळयनाका. कित्याक कांट्या पळयल्यार तर म्हजी दूख सरतली, ताच्या बदलाक दुसरे कडेन पळय. इंजेक्शन दिता आसतना म्हणटात नर्सां, इंजेक्शन दिता आसतना इंजेक्शनां पळयनाका, तुजी दिश्ट दुसरे कडेन पळय. कित्याक ती दूख चड जातली. वय मगाच्यो भाव भयणो, आमच्या कश्टा वेळार दुख वेळार आमी जेजू पळोवया. मगाच्यो भाव भयणो, बसया सक्कड आमी बसया, दया करून बसया. एब्रेव गरम बरयलें अध्यायी 12 वाक्य 2 अशें सांगता, आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कसोवया, तोच आमचो भवार्थ आराम आनी शेवट. जेजू जावन आसा आराम आनी शेवट, ताजे जावन आसा प्रारंभ, ताजे तें अंत्य जाता. मगाच्यो भाव भयणो, आमचे दोळे जेजूचेर
उबारया. ताका आमी कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवंक सकना, पूण भावार्थाच्या दोळ्यान आध्यात्मीक रीत ताका पळोवंक शकतल्या. रूप रूप आमचे थंय आसा. भोव अपूर्व असो साक्रामेंत तो जेजून आमकां दिल्लो. 2000 आदीं ताणें घडलें तें आपणाकच त्याग करण, बली करण, आपणाचे मांस आनी रगत दिल्लो जेजू खरेपणी ह्या साक्रामेंतांत हजर आसा. आमी पळोवया त्या जेजूक. म्हज्या भोवेनो, जायतीं अजापां आमचे मदें ह्या एवकरिस्त मुखांतर जाल्यात. जायती ते सावा तुम्ही अनेक हप्त्यात बुधवार हाडून येतात, मागता ते साक्रामेंत असल्या जेजू थंय. आणि एका रितीन अनेक रितीन बरें जाला. कोणाक कितेंच जायना म्हणून आमी आयको मेळो ना. एका रितीन अनेक रितीन बरें केलां आमच्या सम्या जेजून. तुम्ही आज जिवंत आसात, हाच्या वरते अजाप दुसरे ना. अनेक घडी म्हजो श्वास देवान दिल्ले वर्तें देणे. हांव एक श्वास काडटा जाल्यार देवान दिल्ले वर्तें देणे. जिवंत आसा जाल्यार आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय म्हज्या मोबायन. त्या खातीर आमचे दोळे धांपया. साक्रामेंत जेजू आमचे मदें स्विकार करून स्वागत केल्या जेजूक. ताजे विशीं ध्यान करया. जायते बरेंपण आमच्या जिवितांत केल्ल्या जेजूक. अनेक म्हज्या जिवितांत केल्लें बरें पळू प्रत्येक तरान अति वर्तें अजाप कितें आसा जाल्यार त्या अजापाचो उडास काडया. भजन करता आसतना हे साक्रामेंत आसच्या जेजू ते आमी ध्यान करया. चिंगाडीस गायता ए धन्या, तुझी काकूळ पोळवी काया पा. चिंगाडीस गायता ए धन्या, तुझी काकूळ पोळवी काया पा. हर एक स्वासो मोसो उडास काढता तुसो. हर एक श्वासो मोसो उडास काढता तुझो. लालेता तुझो दैविक आधार. लालेता तुझो दैविक आधार. तुझे काळीस गायता ए धन्या, तुझी काकूळ पोळवी काया पा. गायता ए धन्या, तुझी काकूळ पोळवी काया पा. ए दिवोर्ती तुझी दयाळा वेची पळाचे तुझ्या. ए दिवोर्ती तुझी दयाळा वेची बाळाचे तुझ्या. केदी वोडती तुझी मोवाळा पाकी भुरग्याचे तुझ्या. केदी वोडती तुझी मोवाळा पाकी भुरग्याचे तुझ्या. तुझे काळीस गायता ये धन्या, तुझी काकूळ पोळवी काया पा. तुझे काळीस गायता ये धन्या, तुझी काकूळ पोळवी काया पा. हर एक श्वासो मोसो उडास काढता तुझो. हर एक उडास काढता तुझो. लालेता तुझो दैविक आधार. लालेता तुझो दैविक आधार. तुझे काळीस गायता ये धन्या,
जे काळीस गायता येथया तुझी काकू थोडवी खाया पाव कीर्तन 107 वाक्य 1-3 असे सांगता. हालेलुया. सर्वेस्पराक अर्गां दिवया कित्याक तो बरो. ताजो विश्वासी मोगो सस्नाक ताकता. हालेलुया. सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो. ताजो विश्वासी मोगो सस्नाक ताकता, सस्नाक बाळता. अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडयल्यान ती दुस्मानाच्या हातांतली ताणें निवारल्यांत. वय मगोच्या बोबेनो, सर्वेस्वर असो मोगो सस्नाक ताकता वा बाळता. आमचो सोमे सदां येत मोग करचो जेजू तो. आमी जनाव मगोच्या बोबेनो, थोड्याच दिसा आदीं आमी पळयलें पेपरांत अन्य धर्माच्यांनी देवाक तांच्या देवाक खुशी करच्या खातीर एका बाश्याक दुशी मारले. देवाक तांच्या देवाक खुशी करच्या खातीर मनशां बली पेटयतात. पूण आमचो स्वामी जेजू आमकां खुशी करच्या खातीर ताका बली पेटयता. पळय मगोच्यो बोबेनो, अन्य धर्मांनी पळयता हांव तांच्या देवाक खुशी करच्या खातीर मनशां बली पेटयतात आनी कितें पितीसपणां करतात. पूण आमचो स्वामी जेजू आमच्या बरेपणा खातीर, आमकां खुशी करच्या खातीर, आमकां समाधान शांती विशय दिवच्या खातीर ताकाच ताणें बली पेटयलो. हाच्या व्हरतो मोग दुसरो ना. ताकात सर्वेस्पराक अर्गां दिवया कित्याक ताजो मोग बरो, ताजो विश्वासी मोग सस्नाक तकता वा सस्नाक बाळता. असलो मोग केल्लो आमचो सोमे आमचे मुखार आसा. असलो आमचो मोग केल्लो आमचो सोमी आमचे मुखार आसा. आमकां सोर दुस्माना तावन राखता, सांबाळता. मगोच्यो बोबेनो, मातेव 7:5 वाक्य 30-6 सांगता. कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक आमचे तें आमी सकना. एक काळो वा धवो केस करूं आमचे तें जावचें ना. हर एक घडी, हर एक काम, हर एक विशयी ताजे वरी ताजे द्वारे मात्र साध्य. मगोच्यो बोबेनो, आमी सकडान दिमी घाल्या, सकड आमी दिमी घाल्या. आमी ताका समर्पिया, आमकां आमी ताका समर्पिया, ताका आमी समर्पिया, सकड दळपी घाल्या. ताका कळीत आसा कितें आमकां गरज आसा. पूण ताका गरज आसा आमची भावार्थाची मागणी. जायते फावटी जेजू सांगता तुज्या भावार्थान तुका गूण केलें, जर तर भावार्थान मागलें तर सकड फावो जाता म्हणटा. त्याच भावार्थान आमी हाडिल्ली मागणी त्या सोमे मुखार दवरया. सोमे म्हणटा मातेव 7:11 वाक्य 20-8, या तुमी समेस्त कश्ट तले न्हू आनी वजन वोवयतले न्हू, हांव तुमकां विशय दितलो. वय सोम्या, आमी कोणा सरशी वचूं? तुजे लागीं आसा विशय. पेद्रू सांगता, सोम्या कोणा सरशी आमी वचूं? तुजे लागीं आसा सस्तीक जिवीत दिवची उतरां. वय सोम्या, आमी कोणाक गेल्यार आमकां पर्याय बगोना. पर्याय दिलो तर तो शाश्वत न्ही, तात्कालीक. तुजे ते मात्र आसा आमकां पर्याय. तुवेंच म्हळाय जेजू 6 वाक्य 30-7, म्हजे ते आयिल्ल्या कोणाक हांव इन्कार करचो ना, हांव कोणाक तिरस्कार करचो ना. कोण म्हजे ते येता हांव तांकां स्वागत करतलो. कितें तांच्या जिवितांत अशें जाता तें सकड हांव दितलो म्हणटा. तेच एका भावार्थान आमची सूर मागणी साक्रामेंताच्या जेजू ते आमी दवरया. मागया आमच्या कुटुंबांत आसच्या सोर पिडेस्त भाव भयणी पसतो, प्रायवंत पसतो. आमी जणाव आज पिडा म्हणलें एक मारेकार जावन आसा. एका रितीन वानेर कितें सकडां पिडेंत वळवळून आसात. पिडा जावं पुरो म्हज्या कुडीची, पिडा जावं पुरो म्हजी मानसीक. आज
कामाचे वरवीं वरतें कामा वरवीं आज हांव मानसीक पिडो वळवूंक जाला. टेन्शना वरवीं मानसीक पिडो वळवळता. जावं पुरो आज हांव आध्यात्मीक रितीन कश्टून आसा. म्हाका भाग्यवान जावंक जाय, बरें जिवीत जिवंक जाय, जेजू लागीं जिवंक जाय, त्या सांगात रावंक जाय, चिडकोन रावंक जाय. पूण म्हाका आज आध्यात्मीक पिडा कश्टून आसा. ह्या सोर आमच्या भाऊ भयणीक आमी साक्रामेंताचे जेजू समर्पया. जेजू ताची दैवी सखेत तांचे ते वळोवन दी. आज आमी जायती भाऊ भयणी असल्या पिडेन तांकां ओलवण आसली दिबे घालून आसा जाल्यार तसो जेजू तांकां आपडून दी, गूण करून दी. कशे रक्तस्रावाची स्त्री जेजूचे वस्तू आपडल्या वेळार दैवी सक्तेन भरली गी, तेच दैवी सकत ह्या भाऊ भयणीचेर विशेष तरान कोणाक आज पिडेन वळवून आसात, मारेकर पिडा, कॅन्सर, टीबी वा खंयची पिडा जावं पुरो शुगर, बीपी आनी खंयची पिडा आसा जाल्यार वळवून आसा जाल्यार जेजू ह्याच वेळार ह्या भयणीक भाव भयणीक आपडून आनी गूण करून दी. वय मगाच्यो भाव भयणो, जायते फावटी आमी हॉस्पिटलाक गेल्या, आमी जायते जनांच्या जिवितांत घडलां. डॉक्टरान जायना म्हणलें तें पिडा आपण वरां म्हणल्यार भाव भयणीक पाठी हाडल्या वेळार जेजू कडेन मागिल्ल्याक गूण जाला. डॉक्टरांचो डॉक्टर तो वॉयजांचो वॉयस तो गूण करचो जेजू आमचे मुखार आसा. ह्या भाऊ भयणीचो उगडास कड्या जो कोणाक मागोंक जाय नांव काण त्या भाऊ भयणीचे आमी मागया आनी साक्रामेंत जेजू समर्पया. वय मगाच्यो भाऊ भयणो, समर्पया आमच्या कुटुंबांत आसा हर एका भाऊ भयणी पासत, जावं पुरो कुटुंबांत आसली भुरगीं, जावं पुरो कुटुंबांत आसली युवक युवती, कुटुंबाची जबाबदार वयसूंची ती वडिलां उडस कडेन आमच्या भुरग्यांचो. जर तर नेंतुळी भुरगीं आसात कुटुंबांत उडस कड्या जायते जिवीत तांचे मुखार आसा, बरें कर शिकोवंक तांकां देव आदार दिवन दी. जर तर ल्हान भुरगीं ल्हान तावनूच पिडेनी वळवळ आसा जाल्यार देव तांकां ते पिडेत हांव गूण करी दी. भियान आसा जाल्यार वा मानसीक वत्तडांत आसा जाल्यार वा खंयचेय आमोलेक वा ड्रग्स जाल्या संगतीन युवक युवत्या बली जाल्या त्या युवक युवती उडस कड्या मगाच्यो भाव भयणो, देव तांकां गूण करून दी, सारकी वाट दाखोवन दी. मागया वडिलां पासत कुटुंबांत आसच्या जायती जबाबदारी तांच्या खांद्यार आसा. थोड्यांनी तांचे बिझनेस स्टार्ट केला, बिझनेसांत तृप्ती ना, समाधान ना, कश्टान आसात. त्या भाऊ भयणी उडस कड्या जर तर आमची भाऊ भयणी कुटुंबांत आसली, भाऊ भयणी परगांवांत आसा जाल्यार कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर तांकां जर त्याग करून पयसुल्या गांवांत आसल्या भाऊ भयणी उडस कड्या, कुटुंबाच्या सद्यांक उडस कड्या तांच्या कामांत तांकां तृप्ती मेळोवन दी. कितें जर तर समस्या आसात कामांत ते समस्या पर्यावर जावं दी. जर तर तांकां विजाचे प्रॉब्लेम आसा ते विजाचे पर्याय मेळोवन दी. जर तर दन्या तावन हेरां तावन इसा भोगूंक मेळटा, कश्ट भोगूंक मेळटा जाल्यार देव तांकां त्या प्रॉब्लेमांत तांकां बेगीन फाटी हाडून मागया. जायती आमची भाऊ भयणी शिकल्यांत बरें करना, काम सोदून आसात. जर तर तांकां काम मेळना जाल्यार तांकां बेगीन काम मेळचे खातीर मागया. मातशी व्यक्ती ह्याच गांवांत काम शिकोवन काम करा जाल्यार वा बेंगलोर तसल्या पयसुल्या गांवांत आसा जाल्यार देव तांकां आशिर्वाद दिवन दी, तांच्या कामांत तांकां तृप्ती समाधान दिवन मागया. मागया आमच्या कुटुंबांत वा खंयचेय प्रॉब्लेम आसात, जावं पुरो कुटुंबांत मानस्ताप बेजाराय आसा, घोव बायला तें बेजार आसा, भुरग्यां तांव बेजार आसा, कुटुंब समाधाना ना, शांतीन ना. वय सम्याकय ती वचों एक कुटुंब जावन आसा, दुसरी इगर्ज माता धाकटुलें तें तेंपल. कामाक गेल्ले कडेन टेन्शन, गेल्ले कडेन टेन्शन, पूण त्या व्यक्तीने कुटुंबाक पाठयत आसतना समाधानात जिवंक तांकां आदार दी. कुटुंब जावं एक समाधानाचें बांदप, एक तेंपल, समाधान हाडचें तेंपल जावं दी. जर तर खंय घोवा बैले ते मानस्ताप जावन पयस सरोंक प्रयत्न करता जाल्यार पयस आसा जाल्यार त्या जोड्यांत ते परत समाधान शांती येवं दी. मागया खंयच्या जोड्यांत भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोण आसात, भुरग्याच्या देण्या खातीर आशेवण आसात, देव तांकां भुरग्याचे देणे फाव कर दी. मागया खंयची युवक युवती
काजार जावच्या खातीर सैरीक सोदून आसात, सैरीक मेळना म्हणून टेन्शनार जाल्यार तांकां बरी सैरीक मेळचे खातीर आमी मागया. मागया आमच्या इगर्ज मते पसोवतो तुझे मिसांव वावर करचे खातीर जायतो लोक त्याग सॅक्रिफायस करना आसात. जायते याजाक धर्मीक भाऊ भयणी मिसांव वावरान तांकां तांणी समर्पिला. गेल्लो जागो जावं पुरो तितलो सलिसेचो न्हय. देवा साक्ष जावंक तितले सलिसेचे न्हय. उक्त्यान भोवत प्रसार करूंक जाय तितले सलिसेचे न्हय. तांचे मिसांव वावर करता आसतना देव तांकां सांगात दिवं दी, धैर्य दिवं दी. तांणी काडचे मेट पंत आपोवूं दी. मागया सरू ह्या जाग धर्मीक भाऊ भयणी खातीर मागया. मागया पाप साहेबा पसोवतो, बिस्पा पसोवतो. तांणी काडचे ते मेट पवित्र आत्म्यान भरलेले, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भरलेले सारकी मेट आकारच्या मुखांतर तांणी इगर्ज मते गायड करूंक जाय जाल्यार कृपा आमी मागया. जायते लायक भाऊ भयणी देवाचे उतर प्रसार करनासात. देवाची वळख कोणशा कोणशांनी ती प्रसार करनासात. देवाचे उतर प्रसार करता आसतना देवाचे काम, तुझे काम तांच्या मुखांतर भाऊ भयणी पावच्या खातीर आमी मागया. मागया अख्ख्या संवसारा पसोवतो आज आपल्या स्वंत आद्या खातीर, सेल्फिशनेसा खातीर, आपणाच्या देशाच्या बऱ्या खातीर अनेकल्या देशाचे शांती समाधान विभाण आसात. जायती झगडी देशान जावन आसात. मोगळा जेजू आपणाचे देशाचे बरेपण चिंत आसतना अनेकल्या देशाचे बरेपण चिंतून समाधानाची देशान जावंक तांच्या प्रेतेतरांनी लिडरांच्या मोतींत घाल जेजू. अशें समाधान संवसारांत आसच्या खातीर मागीर आमच्या देशा पसोवतो. देशाच्या बऱ्यापणा खातीर, उदारगती खातीर मुखेली आमचे तांचे मुखालपण घेवत आसतना तांचे ते बरें मोन घाल. देशाचे उदारपण खातीर, हेरांच्या लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर, प्रगती जावच्या खातीर तांचे मन उजवाडाय आनी सारकी तांकां समजून दी. मागया मागया जेजू आज आमी जायत्यांचे नांवान ह्या जाग्यार आयल्या, आमचेच खातीर आमी आयल्या. आमची ते सवा मागणी तुका समर्पित तुका समर्पित जेजू. जायते काळजांत अत्रेग आमच्या काळजांत आसात ते तुका समर्पित. मौनपणी आमची मागणी ते सवा ह्या सक्रामेंत जेजूक आमी समर्पया. सडाणीस जेजूतून साई म्हाका सडाणीस तुजो मोग साई म्हाका सडाणीस जेजूतून साई म्हाका सडाणीस तुजो मोग साई म्हाका सडाणीस तुझी दया साई म्हाका सडाणीस तुझी काकूळ साई म्हाका सडाणीस तुझी दया साई म्हाका सडाणीस तुझी काकूळ साई म्हाका अर्गांची सूर अर्गां तुका अर्गांची सूर अर्गां तुका अर्गांची सूर अर्गां तुका अर्गांची सूर अर्गां तुका. आमी दिबेर आसां आशिर्वाद घेवच्या खातीर. आमचो देव सुरेश बरो जालो आशिर्वाद अब्रामाक, जाकोबाक, इजाकाक, सगळ्या इस्रायल संततेक तो आशिर्वाद जावं पावलो. तोच आशिर्वाद जेजू जालो आमकां सर्वांक. जेजू आम्हा सर्वांचेर आशिर्वाद घालो. आशिर्वाद आमचेर, आमी हेच्या जाग्याचेर, आमच्या कामाचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो. तेंच आशिर्वाद घेवच्या खातीर
आमकांच आमी तयार करया आनी गव्या येदा व्हडा सक्रामेंताक घेत. Boda Sacrament Sistam Nama Orumya Purpinatu Rupa Moda Na Puriti Atarya Salvamit Babartati Motipya Sasima Urasani Stutisam Poti Mahima Sasta Sasta Ekastanya Hasita Dukkha प्रार्थुया. येसु म्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सणवेळेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्ताराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोव कर. जो जियेत आनी रस करता ससनाच्या ससना. Lana Voda Sengi Melom Kita Gabya Papa Puta Povitat Natin Vasuya Pavarta Sagut Pergatun Sambram Karya Moga Seven Jini Chiyo Agar Magya Sarvone Je Vijit Kritya Motin Harya अपरिमित मोग देवा सोकर सांग बोक्या Krista subut buktik diyan aja pavya Putra karnen suvarti jo sakshi sabya Nana moda sangi melo kita gavya Papa kuta povitat nakdin vasuya Awarta sokut pergetun sambram karya Moga seven jini jiu adar magya Yemis Hamidawadin Melville Mascarenus Chat Megatirami Betunci Service por Dio Tiga Sasna So Visho Faukurundim Sangun Yamis Avalare Hami Magya आज आमचे संगत आसा मनादी बाप विल्सन धावलो कार्मेलीत ह्या जाक तुमचे नवी तांकां हांव मोगाचो येवकार मागतां.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्रात्म्याचे कोड तुमचे सोवे आसो मगच्या बोबेनो आम्ही मोरयेक मान करचे खातीर हांगा जमल्या पुलटन जिन्सी ताच्या बुकांत आमकां 3 अतेरां देवसरा विरोध झुजोवंक उलो दिता. पयलें जावन देवाचें नांव, दुसरें जावन आसा क्रिस्तचें रगत आनी तिसरें जावन आसा मोरयेक स्पेशल डिवोशन. कशें पयल्या आदा वरवीं ह्या संवसाराक पाताक आयलें तशें दुसरें आदाव जेजू क्रिस्ता वरवीं ह्या संवसाराक बचाव आयली आनी पयलें एवे वरवीं ह्या संवसाराक पाताक आयलें गी पूण दुसरें एव मोरी देवसराचें मुख चर्चच्या मुखांत्र आपल्या पुताक ह्या संवसार दिवच्या मुखांत आमची बचावी केल्या. तशें जाल्यार मगचे बोबेनो ह्या नव्याच्या मिसाक आयल्या आमी मोरये मुखांत्र जेजू थंय या कित्याक मोरी आमकां पावता आपल्या पुता तें आपोवन व्हरता. ह्या मिसाच्या बलिदाना पात घेत आसतना आमी उडास कडेन आमच्या पातकांचो जर तर आमी कोणाक आमच्या जिविता मुखांत्र आमच्या उतरा मुखांत्र करणे मुखांत्र दुख येयलां जाल्यार त्या पातकांचो उडास कड्या देवा कडच्यान एकामेका लागची बुक्स नेमी मागया. पातकाची दुदोरी आनी सांगात म्हण्या हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भोव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनांचे तोंतडां सरून वायट धोरणांनी बर सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. ह्या पासून सदांच हांव कार्य सगळ्या दोतांक भोगतां आणि तुमकां बाबा बेनिनो म्हजे खातीर आमच्या अपराधा लागीं एनादे घरात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थुया. सुरेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याचे भलायकी दी आनी भगवंत हांव कार्य मरेच्या विनवणेन एजिनेच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी सस्तो सस्तोस आमकां भोगोवंक पवय. आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पयत मनाच्या एकपणान जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलून एफेसकारांक बरयलेल्या पत्रांतलें वाचप. भुरग्यानो, तुमच्या आवय बापायक काल जावन चला, हें आमचें कर्तव्य. तुज्या आवय बापायक मान दी हो उपादेश बसावणी दिवंक पयलो. ती बसावणी अशी: हाचे वरवीं तुका बरेंपण लागतलें आनी ह्या संवसारांत लांब आवक तुका मेळटलें. बापायानो, तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागात जायचे, चिडावचे न्हय. बगार तांकां भूत सांगून तांच्यो सुखी तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. गुलामानो, तुमी क्रिस्ताची सेवा करतात म्हूण चिंता. देखून बेबिरांतीन आनी उक्त्या मनान तुमच्या धनयांक काल जावन चला. लोकांक मन मोडचे खातीर दोळ्यांच्या देखीक मात्र करचे तसली साखरी तुमी करिनाकात. बगार क्रिस्ताच्या गुलामा बरी देवाची खुशी सगळ्या मनान तुमी करा. तुमी सोम्याची सेवा करतात म्हूण लेकून हस्त्या मुखान तुमी काम करा. ही मनशाची सेवा म्हूण तुमी बिलकूल लेखचे नाका.
गुलामाक जावं स्वतंत्र मनशाक जावं ताणें केल्ल्या बऱ्या कामाक सोमी ताका प्रतिफळ दितलोच म्हूण तुमी जाणात. दनयानो, तुमी त्याच रितीन तुमच्या गुलामा लागीं चला जाय. तांकां बेस्टावन चलोवचें सोडा. सरकार तांकां आनी तुमकां एक धनी आसा म्हूण आनी ताचे कडेन कसलोय पक्षपात ना म्हूण उगडास दवरा. देवाचें उतर हें, सर्वेस्परा, तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले. तुझे भक्त तुका दिनवसतले. तुज्या राजवडकायेची महिमा वाकणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी. अशें सोमेस्त मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुज्या राजवडकायेची प्रतिश्ठा महिमा कळीत जातली. तुजे राज केदींच न्हय आळवोवचें. तुजी राजवडकी संततेच्या संततेक बाळवतली. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी. सर्व आपल्या कर्णांनी तो मोगा पात्र. सगळ्या सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. बागवल्ल्यांक तो नीट उबी करता. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे महिमेत भागीदार जावचे खातीर आपले सुवार्ते मुखांतर देवान तुमकां पोवणे दिला. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो येरुकोंत भितर सरना शारांतल्यान सोलून वेतलो. ते जकेव नांवाचो एकलो सुंकागरचो मुखेली आनी दुडवीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बरीच आशेतालो. पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केंडिताने वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवच्या खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एका रुमडीच्या रुखाक सोडलो. कित्याक जेजू तेनेच वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावताच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जकेवा, वेगीन सकला देव. आज म्हाका तुमगेर येवन रावंक जाय. जकेव सारा देवलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक ताका गुणगुणूंक लागलो. पूण जकेव सकता उजीर उबो रावून म्हणालो, पळय सम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटा आनी कोण कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी तांकां हांव पाटी दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या. कित्याक ओय अब्रामाचो पोतो निजायके मनशा पोतो सांडून गेल्ल्या सदूंक आनी बचाव करूंक म्हण आयला. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जकेवा, सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावंक जाय. म्हज्या मोगाच्या भोनू भयणीनो, आराधना वेळार आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा, देवाक पळोवया आनी देव
आमकां पळयतलो. आतां आमी निवळ विशय जावन आसा जेजूक चिडकोन रावया आनी जेजू आमचो जातलो. जेजू लागीं रावया आनी जेजू आमचो जातलो. एका गांवांत 4 जण फ्रेंड्स आसले. कितले? 4 जण फ्रेंड्स. हांव चिंतता तुमकां फ्रेंड्स आसात म्हणून. आदी आसूं पुरो हेंगे फ्रेंड्स आसले. 4 फ्रेंड्स बऱ्या मोगान जियेतले. एक दीस देव एका फ्रेंडाक दिश्टी पडटा आनी म्हणटा कितें? देव एका फ्रेंडाक दिश्टी पडटा आनी म्हणटा आज तुजो जीव हांव विसरचेर आसा. आज हांव तुजो जीव विसरचेर आसा. म्हळ्यार तुका मरण येता. मरण म्हळ्यार कोणा खुशी? बेजार न्ही गे. बेजार जाली पळोवन तो फ्रेंड धांवता कोणा सरशी आनीक फ्रेंडा सरशी धांवता आनी म्हणटा म्हजो जीव देवान आज विसरचेर आसा. तूं म्हजे जशी म्हजे लागीं म्हजे सरशी येताय गे म्हजे सांगात येताय गे म्हण विचारता. म्हळ्यार म्हजे सरशी म्हजे सांगात मरोंक तयार आसाय गे म्हण विचारता. ताका फ्रेंड म्हणटा ना म्हजे वटी जायना. तूं सकड विसर. पयशे जाय हांव दितां. तुका जागो जाय हांव दितां. ग्रेस्त जाय हांव दितां. पूण तूं जे सांगाता मोरो म्हाका आपय नाका. फ्रेंडाक जाय आसलो सांगात. आतां बेजाऱ्यान दुसऱ्या फ्रेंडा लागीं येता आनी फ्रेंडा लागीं तें सांगता आज म्हाका म्हजो जीव विसरचेर आसा. म्हजें मरण करचेर आसा. म्हजे सांगाता मरूंक तयार आसाय गी. ताका तो म्हणटा ना. तुका तुजें मरण करूंक जागो जाय हांव दितां. कितें? तुजें मरण करूंक जागो जाय हांव दितां. पूण म्हाका तुजें सांगाता मरोंक आपय नाका. आतां बेजारेन ह्या फ्रेंडात हांव न्हू आनी एका फ्रेंडात येता आनी ते अशें सांगता म्हजो देव म्हजो मरण विसरचेर आसा. जीव विसरचेर आसा. म्हजे सांगाता मोरची गे. ताका तो म्हणटा म्हजे वटी जायना. हांव तुजें मरण जाल्यार बरें करून वयता. कशें आफ्रिकान मरण वयचें पळयलां तुमी? डान्स करून वयतात पळयलां जावं पुरो. तुमचें मरण बरें करून वयता माती घालता तुजे खातीर मागता आनी फाटी येता. मोरो म्हजे सांगाता तुजे सांगाता म्हाका आपय नाका म्हणटा. बेजारेन चवथ्या फ्रेंडा लागीं येता आनी विचारता फ्रेंडा म्हज्या देवान म्हजें जीव विसरचेर आसा. म्हजे सांगाता मोरशी गी. ताका तो म्हणटा हांव तुजे सांगाता रेडी आसा मोरोंक. हांव तुजे सांगाता मोरोंक रेडी आसा. आतां हे कितें फ्रेंड्स जावं पुरो? मुखाचे न्हू पयलें जावं न्हू आमचें तें आसचें आस्त बदीक ती शाश्वत न्ही. आमचें तें मरण ती उरता आमकां सण वेता. जावं पुरो आमकां मरण केल्लो तो जागो आमी जनांव आमचें पूण बरें सुबीत आसात न्ही गे. मरणाची पेट्यो सुबीत आसतात. जागे पोंड बरे आसतात. मार्बल घालून सुबीत करता हांव. पूण तेंच आसता. पूण आमचे सांगात येना. आमचे कुटुंबाचे मोगाचे व्यक्ती आमचे वाड्याचे भुरगेसघरां येतात. कैमसर येतात. मरण वयतात. माती करतात. मागणें करतात. पूण तांचें काम करून ती फाटी येतात. आमचे मोगाचे व्यक्ती आमचीच भुरगीं आमचे आवय बापाय आमचे सांगात येनात. पूण ती फाटी येतात. पूण चवथो फ्रेंड जावन आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. आमच्या सांगात आसुल्लो आमच्या सांगात जियेल्लो आमच्या सांगात मरता मात्र न्ही ससनाच्या ससनाक जियेता आमचो जीव आमचो जेजू तो. त्या खातीर मोगाच्यो बोबयनो आमी आमच्या समेत जिवंक सकजे. ताका चिडकोन रावल्यार आमच्या सांगात रावता तो. आमी ताच्या सांगात रावल्यार आमचे तें तो जियेता. मोगाच्यो बोबयनो आमकां आराधना आमी ध्यान केलो. आमचे समाधान आमचे जिवितांत जायते कश्ट निरासपण दूख पिडा येत आसतना आमकां कन्सोलेशन कोणा वरवीं दिवंक जायना. आमचे क्लोज फ्रेंड्सां म्हणलीं जायना. कित्याक तांचे प्रॉब्लेम आसा. तांकांय तांचे कश्ट जिवितांत येता आसतना आमच्या कश्टाक कान दिवची ह्या संवसारांत कोणूच ना. आमचो म्हणलो इश्ट करो. इश्ट म्हळ्यार जेजू मात्र. अरेपटी उडास दवरा. क्रिस्ताचो संबंद मस्त गरजेचें. आनी आयच्या शुभ वर्तमान तेंच आयकता हांव. कितें तें एरोकेच्या त्या शारांत हांव न्हू जेजू जेरुसलेमाक येसो आसुल्लो आनी त्या जाग्यार कोण आसुल्लो? सुंकगरचो मुखेली आनी दुडवीक मनीस. देवाचें उतर सांगता सुंकगरचो मुखेली आनी दुडवीक. सुंकगरचो मुखेली म्हळ्यार जायते पयशे गिरेस्त गायताचे तें आसली
आणि आम्ही जाणा देवाचे उतर सांगता सुंकागार एक पातकी मनीस समाजान तांकां गौरवणातले पयस दवरले आणि एक सुंकागार पळया पातकी जाल्यार ताजे ते एक आशा आसली कितें तें जेजू कोण म्हणून पळोवच्या खातीर बरीच आशेत आलो जेजू पळोवच्या खातीर तो आशेन आसलो पातकी समाजान पयस गेल्ले सुंकागार जण असल्यारी जेजूक पळोवंक आशेतलो म्हाका भोवेनो आमी पातकी आमी किरकोळ एका रितीन वा अनेक रितीन पातक करता पूण त्या जाग्यार बरी आमकां जेजू पळोवंक आशा आसाची आविलाची सांगते सांगता जर तर जेजूचो अनुभव करूंक तुका जाय जेजूक चिडकोन रावूंक जाय जेजू लागीं रावूंक जाय जाल्यार तुवें तुजें तें आशा आसूंक जाय आनी पयलें मेट जावन आसा जेजू पळोवंक आशा गरज जर तर कोणाच्या जिवितांत आशा आसा जेजू पळोवंक ताका जेजू मेळटा म्हणटा आविलाची सांगते रेज पयलीं जावन आमचें तें आशा जावं आसूंक जाय जाके वखते जेजू पळोवंक आशा आसली पूण कितें जाता जाकेव जेजू पळोवंक असाध्य कित्याक तो एक मोठो व्यक्ती जावन आसलो लोकांच्या केणी ताका पळोवंक जावना जेजू पाशार जातालो लोक आसलो मस्त लोक जेजू पळोवंक आयिल्लो पूण ताका जेजू पळोवंक जावना कित्याक तो मोठो जावन आसलो पळय मगच्या बोबयनो जाकेव एक पातकी जायते लोकांचे ताणें लुटले वा तांचे पयशे आपणाचे करून गेल्ले ग्रेस्त आपणाचे करून गेल्ली ताका जाय जाल्यार बरी जियेतलो ग्रेस्त मनीस तो जावन आसलो तो जिवितांत पातकांत तो मोठो जावन आसलो पळय मगच्या बाबयनो आमी मोठवी गी पळय एका रितीन वा अनेक रितीन आमी मोठवी आज जेजू पळोवंक साध्य ना कित्याक आमच्या पातका वरवीं आमी मोठवी जाल्या जेजूक पळोवंक साध्य ना म्हज्या पातकाच्या जिविता वरवीं हांव जाणा म्हजें पातक म्हाका कळीत आसा आमच्या पातकांचो उडास कड्या आज आमी मोठवी जाल्या कशें जाकेव मोठो जालो गी तशें आज आमी आमच्या पातका वरवीं मोठवे जाल्या पूण कितें करता जाकेव जेजू पळोवच्या खातीर रुमडीच्या रुखाक सरता जेजू पळयचे जाल्यार आज आमी कितें करूंक जाय जाकेवा बरें रुमडीच्या रुखाक सोडूंक जाय कितें करता तो जेजू पळोवच्या खातीर रुमडीच्या रुखाक सरता आनी जेजू पळोवंक शकता आज आमी रुमडीच्या रुखाक सोडूंक जाय कितें रुमडीचे रूख बऱ्या गुणांनी जिवंक जाय कुंभसाराचो साक्रामेंत आराधना मिसाचें बलिदान ऋतुर्यो सकड आज आमकां रुमडीच्या रुखाक सोडूंक आदार बऱ्या गुणांनी जिवंक समाधानान जिवंक हेरांक भोगसूंक भोगसाने आपणावंक आज असल्या गुणांनी आमी सडल्या जाल्यार रुमडीच्या रुखाक सडल्या जाल्यार आज जाकेव बरी आमी जेजूक पळोवंक शकतल्या वय मोगेच्या बाबयनो जेजू कितें म्हणटा जाकेव रुमडीच्या रुखाक सडले जेजू कळीत आसलें जाकेवाची आशा जेजू समजल्लो आतां जेजू म्हणटा कितें जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावंक जाय जाकेवान आशिल्लें काली जेजूक पळोवच्या खातीर आतां जेजू कितें म्हणटा म्हाका तुमगेर येवन रावंक जाय जाकेवान चिंतलें केवळ पळोवचें जाल्यार जेजू ताच्या घरा येवन रावंक पळयता मगचे भोविनो जर तर आमी जेजू तें 1 वा 2 मिनटां काडली तर जेजू 4-10 मिनटां करता आमी इल्लेशे मुखार गेले तर जेजू ताच्या सर्तीक आमचे थंय येता पळया जाकेव इतलो खुशी जाली की संतोष जाले की कितें करता जाकेव देवाचें उतर सांगता जाकेव सारा देवलो सारा म्हळ्यार कितें वेगी देवलो इतली धादोसकाय संतोष ताका जालो की जेजू ताच्या घरा येता म्हणल्या खातीर वेगी देवलो हांव जाणा तो रूख आतां उडलो की गुत्तू ना कित्याक जेजू ताच्या घरा येता म्हणल्या खातीर पळया मगचे बाबयनो जाकेव आशिल्लो जेजू पळोवंक शकलो जेजू ताच्या जिवितांत ताच्या घरा आयलो तो संतोष ताच्या जिवितांत जालो जेजू तो स्वागत करता आनी ताच्या आपणाच्या घरा व्हरता देवाचें उतर सांगता कितें जालें जाकेवाच्या जिवितांत पळय सोम्या म्हज्या आस्तितलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता आनी कोणाक हांवें लुकसाण केलां तांकां 4 वांट्यान हांव माफी दितां ती जावन आसा बदलावान आमचें थंय घडूंक जाय जाकेवाच्या जिवितांत पातकी म्हूण आसलो तो जाकेव जेजू स्विकार करच्या मुखांतर ताचें जिवितच बदलता मगचे पळोवन
तें जावंक जाय आमच्या जिवितांत बदलावान जिवीत बदलूंक जाय केन्ना म्हजें तें जिवीत जेजू म्हजें तें येता तेन्ना म्हजें तें बदलावन जाता. आखरेक आमी आयकता जेजू म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या, आयच्या दिसा ह्या घरा बचावी आयल्या. वय म्हज्या बोबयनो, आम्हा सर्वांक क्रिस्त तें जिवोंक ताजें फ्रेंडशीप करूंक ताजें चिडकोन रावोंक उलो आसा. जर तर हांव चिडकोन रावता देव म्हजें तें जियेता तेन्ना आमकां मेळटली बचावी. तीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. उडो आनी वायनान बेदेशी आयल्या दिनवाशी काळजांत्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणे संदिता स्वादीक मोगान तुच्या जियेवंक आशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. म्हज्या भाऊ भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवपाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नख्या पवित्र सभेच्या गांवाक सर्जस्फूर्त मानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्या तुज्या एकल्या सपुतान अवकारमयेतावन जल्म घेताना तिजें अवकारपण विबाडूं ना पूण विचित्रतारान तें पवित्र केलें. आपले घेतिल्ल्या मनशा साहेबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतलें निवारण तूं पवित्र करूं आनी अशें आमचे भेटोवणी तुका मानता तसलीं जावं क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस पोरातय उबारता. सुरेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशी आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजा पावोंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत हांव कारमरीचे भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवाशिणेचे गीत गावन तुजी काणवळ्यान आमी वाकणता. शेकाण शेक प्रिथिमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता, सोरकाळी मनशां तें कितली अपारमीत तुजी दयाळाय. तुजी ल्हानवीक साकरणेचेर काकुलतेन तुवें नादर गेली आनी असो सोडवोनदार मनशाचो मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमय तिजे वरवीं आमकां फावो जालो. ताजे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकांता सरगार तांचे वाकणे आमचे तळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, poet, dळबारांचो सर्वेस पोरतो. सर्गांनी संवसार मोडला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जयचे. सर्वेस पोराचे नावे येता ताताचे सर्गी तुका जयचे. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडून दिनी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मोरचो सुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोतो समर्पणची.
तेच पर्यंत जेवण जात असताना एक कास घेतली, आपल्या सिसांक दिली आणि तिने म्हळे, तुम्ही समेस्त घेयात आणि यांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताचे कास, नव्या आणि सस्नेकराचे रगत, पातकांचे बोगसने मिळच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त मनुष्य पासत ते वरवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good, pergotuya. Jesu melo, Jesu जीवन सारा, Jesu noya etolo. Jesu melo, Jesu जीवन सारा, Jesu noya etolo. बापा, जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जिवंतपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि जिविता सोंडो आणि सडण्याची कासुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करू आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आणि जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या मा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगीवन बापा, पीट पौल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मरण पावल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्त तांची दाय कर म्हण आमी मागता. आंकुवार मरये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडणाऱ्या शिकयल्लें मागणें सांगाता म्हण्या, आमच्या बापा श्रींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळलें पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सुरेस परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत स्वस्थ आमकां दी. सुरचे बागने आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे न्ही बरोशा नत्रेतले आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतले सुटय आनी सोर आकांतांतले वाटय. समी जेजू क्रिस्त हातून तुज्या धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या भोंवतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमांत तिका शांती दिने कोडान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजूळ चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे इसवे आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाची शिरये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर. शिरये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाची शिरये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेंक पेता ती आमचे जडतेन केस्तडीन जावं, पूण तुज्या काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तिसेंच कुडीक भलायकेनी वखो दिवं. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती शिळेच्या जेवण आपले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे निर्मिच्छेदें पाप म्हाका पावना, म्हज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
सोम्या जेजू स्वागत तुका ती तुजो सांगात म्हाका सोम्या जेजू स्वागत तुका ती तुजो सांगात म्हाका जेजूए काळजान म्हज्या भर काळीज मोगान तुज्या जेजूए काळजान म्हज्या भर काळीज मोगान तुज्या पत्नीक एक सर्गी तेने दैवीक तुचे निर्मोणे आत्मीक एक सर्गी तेने दैवीक तुचे निर्मोणे जेजूए काळजान म्हज्या भर काळीज मोगान तुज्या भगवंत ओंकार मरेक आमी आज मान दिताना तुवें सर्गींच्या जेवणान ददीशी केलाय देखून आमी संतोष बरीच जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता ते ओंकार मयेचे देख घेवन तिजे वरवीं आमकां पावस जाल्या सडोंदराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सोबे आसो सोरपद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वडपकार मोरी पोंपोयर सारी माये तुझी मास मागेल्या तुझी मास मागेल्या तुझी मास मागेल्या आमापासून येना पंपई रोजा सैबिनीच्या मनाक नोवेन उपकार मागची मागणी पातकाच्या खताविणे झलमल्ले अंकुवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणी बावट अस्क जावन खोटेपण जैतेवन जावच्या ह्या दिसांनी आदी मागा आन बावटी आशिल्ल्या पंपईच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें खुशी वेल्या बोंब्यांक आनी देवसराक नमस्कार करून आयल्या जाग्यार थावन तूं आज देव कृपेच्या आवय बरी सर्गींची काकुळतीची भंडारां संवसारार चाराय कुशींनी उदार मना वणताय तुवें येद्या व्हडा काकुळतीन राजवट सोलोवच्या त्या फाटा थावन म्हजेरी अंकुवार मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे येद्या व्हडा गरजेंत आसच्या म्हजे काकुळत कर कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले परी म्हाकाय दाखय आनी हांव तुज्या सगळ्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता नामान राणये काकुळतीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृत आनी भरवशा आमी तुका उलो मारता आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या खोंडांत आसता अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे सकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या खुशीचें सदैव फळ जेजू आमकां दाखय हे धायाळी हे मोगाळे हे दुलोबी अंकुवार मरी भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासून विनंती कर क्रिस्तसो बसून आमी मरिये मारिफात देवान आमकां केल्ल्या सर्व उपकारांक काळजांत हावन आमी अर्गां दिवया
एकल्याचें दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जाल्ल्याक अर्गां दिता. एकल्याचें पयण बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. दोगां जाणां वायटा विघ्नां आनवारांतलें तांकां राखून व्हेल्ल्याक अर्गां दितात. तेगां जाणां मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितात. हांचे बराबर आमकांय मेळिल्ल्या आशिर्वादां मेळिल्ल्या उपकारांच्या मुती खडया पंपई माये मरिफात देवाक काळजांत तावून आमी अर्गां दिवया. अर्गां दिवचें मागणें. पोंपेच्या फलक्यान रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खोशी पावचे. हे जेजूचे पाप करनातले माये म्हज्या अंतस्कळच्या उल्हासान आनी भोवसळ उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकारवंतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येतां. म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयले. तुजे थंय हांव येतां. म्हजे खंतीन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळसें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड गेल्ल्या वेळार तुवें हे माये पोंपईच्या तुज्या सिंहासनांत थावन काकुळतीच्या एका दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केला. बावडतां तुजे लागीं मागिल्ल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्टतल्यांची तूं कितली बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसल्यान जाल्यार सर्व रचना तुजे ससी दावून येती. हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गाराजांत आशिर्वासले पोंपई माये तुका अर्गां जावं. आमेन. आमची मागणी आमची त्या सवान पोंपई माये मरिफात देवा मुखार दवरया. आमी बसया. 12 जाणांची पिडा गूण जावचे खातीर 10 जाणांक बरी भलायकी फोव जावच्याक 2गांक बरें काम मेळच्याक 3गांक भुरग्यांचें देणें फोव जावच्याक 1ल्या बरी सैरीक मेळच्याक 3गांच्या मोतीक समाधान मेळच्याक 1ल्यान परिक्षेन पास जावच्याक 2गांक बरी बूद फोव जावच्याक 2गांक वायट सुबे थावन सुटका मेळच्याक 4गांनी चिंतिल्लीं कामां जावच्याक 1ल्याक हेरांक बोगसूंक कुरपां मेळच्याक 1ल्यान कुरपे बरीत जिणी जियोवच्याक आदार मेळच्याक 1ल्याक बऱ्या मरणाची कुरपां मेळच्याक 2गांनी आमाल पियोण्या थावन सुटका जोडच्याक 3गांच्या कोर्तीच्या केजींत जीख मेळच्याक. ह्या सर्व त्या सवां खातीर आनी सांगता आमच्या लागीं मागोवंक सांगल्याच्या सर्व त्या सवां खातीर आमी मौनपणी मागया. आज आमी आमच्याच कुटुंबां खातीर मागचो दीस. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या सगळ्यास काडया. ल्हान भुरग्यांक थावन प्रायवंतां पर्यंत घरा आसच्या परगांवांत आसच्या शिकपा खातीर वावरा खातीर पयस आसच्या सगळ्यां सगळ्यास काडया. आमचें बाकी कुटुंब देवान आमकां फोव केलां. देवाक अर्गां आमी दिवया. आमच्या कुटुंबांत कितें सोडूण आसा उणेंपण आसा तें सगळें पोंपई माय देवा लागीं मागून आमकां फोव करून दी म्हूण सांगून मौनपणी मागया. देमी गेल्या. वगडास कर ये भोवदाळ अंकवार मरये तुज्या आश्र्याक धांवल्लो तुजो आदार मागुल्लो तुजे मध्यस्थी सोदलो कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटीं गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. हे पातयेन धैर्य घेवन तुजे ससी धांवन येता. अंकवारीशी अंकवारी म्हजे माये तुजे ससी येता. पातकी आनी खंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळटीन म्हजें मागणें आयक
आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन. ये मरये तुजे लागीं फातीणेन मागिल्ले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हळ्यार आयकताना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसलेय करपा जोडूंक खुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मारिफात जोडयेत म्हूण तुवें दुमगाक बसयलां. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसोवण्यो सांबाळ म्हूण तुज्या लागीं परतां. पोंपये गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून तुवें जायतीं अजापां चलयल्यां. तर तूं आमचीं दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या भावार्थान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी कुमोख मागता. भोव पवित्र रोजारीचे माये घडाय करिनाका. बगाय तुजे भळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर आमेन. भाग्यवंती आंकवारी हांवें तुका वर्णिसें कर. दुस्मानाचेर म्हाका बोड दी. भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा पासून विनाती कर. आनी क्रिस्ताच्यो बसोवण्यो आमकां फोव कर. प्रार्थोवया. ये देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरणां आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं सस्नाच्या बचेबेचें इनाम आमकां जोन दवरलां. भगवंत आंकवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळतना तांतू वाट्यातल्या सुमी फाटला उपकरिसो आनी तांतू बसयले आमी जोडीशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतांव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. सुम्याचे नांवे आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सुमे जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस जालोय. बाबर्तान तुजे सरशी आयिल्ल्या समेस्तांक पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांकां पिडेत तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेनी कश्टोवच्या आनी तुजी आवयची पंपय रुजर मायेची मजत मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या समेस्तां पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. ते मारिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देवून दी आनी सोर पिडेशण्यांतली आनी वायट निवारून कुडीची मतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजे थंय गूण बावरतान जिवोवंक आमकां फोव करून मागता. जो जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमे जेजू क्रिस्तान तुमचे सुवें आसूं तुमकां राखूं. तुमचे भितर रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यांत आसूं तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं. तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र सवे जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन. सुरपदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी सदां रावूं आमेन. हांगासर येवन हें आराधन चलोवन व्हरून मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन आपुरबायचो प्रसंग दिले जावन आसात. मनात एक बाप विल्सन थावरो कार्मेलीत याजाक तांच्या ह्या मोगाच्या सेवेक तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगाताच डिवायन वर्ड TV मालक स्टीफन मेंदीस आनी सूरज आमचे सांगत आसा. क्वायरिस्ट जॉन आनी सर्व सांगात्यांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. नमो 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 ये मोरये. नमो 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 ये मोरये. नमो 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 ये मोरये.
amabasa tinidika. Mukar puta soy, angkor mori, ashivati amta. Kısa çek kurven, yolgam çeliva, çözü sünümde, babak çeputa çeni puyudat meçenami, amen.